स्टुडंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्युशन्स. भुरग्यांनी एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड ह्या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या व्हिडिओन माती आणि फातर हो इयत्ता तिसरीच्या कोंकणी पाठ्यपुस्तकांतलो 13वो पाठ. ह्या पाठाचेर आमी प्रश्न आनी जापो म्हणल्यार क्वेश्चन आन्सर्स सॉल्व करतली. भुरग्यांनो, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंतचे कंटेंट आवडले जाल्यार तुमच्या फ्रेंड्सांक जरूर शेअर करा. लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. आणि तुमकां रिक्वेस्ट आसा की व्हिडिओ स्किप करू नका, फुल पळयात, बिकॉज सम इम्पॉर्टंट टिप्स अँड ॲडिशनल क्वेश्चन्स आर ॲडेड इन बिटवीन द व्हिडिओज. सो डोंट स्किप द व्हिडिओ, वॉच इट कम्प्लीट. तर चला तर आता सुरू करूया प्रश्न आणि जापो सोडवपाक. तसेच पाठा सकयल दिल्ली एक्सरसाइज आयज ह्या व्हिडिओन आमी सोडयतली. तर चला सुरू करूया. तर माती आणि फातर ह्या पाठा सकयल ही तुमकां 3 तरेच्या फातरांची चित्रां दिसता. पयलो आसा तो जांबो फातर, जो घरां बांदपाक बी वापरता आनी गोंयान हो चड करून जांबो फातर मेळटा. दुसरो आसा काळेत्री फातर. काळेत्री फातराचो उपेग घरांत फातरी आनी रगडे म्हणजेच घांटणे करपाक तयार करपाक वापरतात. तिसरो आसा तो उज्याचो फातर. हो पुर्वज आमचे उजो पेटोवपाक उज्याचो फातराचो वापर करताले. आता सोडोवया प्रश्न आनी जापो. पाठा सकयल दिल्ले प्रश्न. सांगतान उपक्रम. आता पयलो प्रश्न आसा, तुमी मातयेची आयदनां पळयल्यात वय, जाल्यार कसली? ह्या प्रश्नाची जाप आसा हय, आमी मडकी, बुडकुले, पणट्यो, दुपाडणी, खुजो, तुळस अशी जायती मातयेची आयदनां पळयल्यात. प्रश्न दुसरो, घर बांदपाक कसल्यो कसल्यो वस्तू वापरतात? जाप, घर बांदपाक चिरे, रेंव, सिमेंट, खडी, लाकूड आनी माती वापरतात. प्रश्न तिसरो, दिवाळेक तुमी कसल्यो कसल्यो पणट्यो वापरतात? जाप, दिवाळेक मातयेचे, चिनी मातयेचे, मेणाच्यो, रंगीत तश्योच आकारान व्हड ल्हान आशिल्ल्यो पणट्यो वापरतात. आता पळोवया फुडलो उपक्रम. चिंतून बरयात. पयलो प्रश्न आसा, तांबडे मातयेंत कितें मिस्तुरात आसता? जाप आसा, तांबडे मातयेंत बारीक बारीक फातर मिस्तुरात आसतात. प्रश्न दुसरो, घराच्यो वणटी सारोवपाक कसली माती वापरतात? जाप आसा, घराच्यो वणटी सारोवपाक तांबडी माती वापरतात. प्रश्न तिसरो, गोंयांत खंयचो फातर व्हडा प्रमाणात मेळटा? जाप आसा, गोंयांत जांबो फातर व्हडा प्रमाणात मेळटा. प्रश्न चौथो, काळेत्री फातराचो उपेग घरांत कित्या खातीर जाता? काळेत्री फातराचो उपेग घरांत रगडो आनी फातरी तयार करपाक जाता. प्रश्न पांचवो, आमचे पुर्वज उजो पेटोवपाक कसल्या फातराचो उपेग करताले? आमचे पुर्वज उजो पेटोवपाक उज्याच्या फातराचो उपेग करताले. आता पळोवया नेक्स्ट सेक्शन, खेळ खेळुया उतरांचो. प्रश्न पयलो, ह्या पाठांत फातर हे उतर कितले फावट आयला? 31 फावटी हे उतर आयला. हांगा हांवें मेजताना फातराच्यो, फातराक, फातरात अशे उतरां धरल्यात. तुमी जर फातर जाय जाल्यार फातर कितले वर्ड्स आसा ते कावंट करूं शकता. प्रश्न दुसरो, ह्या पाठांत अनुस्वार आशिल्ली 10 उतरां सोदून काडून बरयात. हांगा हांवें 11 उतरां बरयल्यात. तुमकां जाय ती 10 हातूंची तुमी बरोवंक शकता. पयलें उतर आसा रंग, दुसरें कुंभार, तिसरो मिरसांग, चौथें बांदपाक, पांचवें आसा दोंगर, सवें दोंगराळ, सातवें जांबो, आठवें आसा तें आंगणांतलें, णव्वें तांबडी, 10वें वांगडाच आनी 11वें उतर आसा तामसाळ. ही उतरां आमी पाठांतल्यान घेतलेली आसा, जांकां अनुस्वार आसा अशी उतरां आसात. फुडलो प्रश्न आसा, सकयल दिल्ल्या फातराच्या चित्रांत समान उतराचे अर्थ दिल्ले आसात. फावो तो अर्थ सोदून त्या उतरां मुखार बरयात. ह्या फातराचेर बरयल्लीं उतरां आसा कुळागर, कुशीक, घटसाण, घांटणो, बेडो, गरजेचे, माणकुले, धवी फुल्ल आनी सान.
हांची समान अर्थाची उतरां म्हटल्यार समानार्थी उतरां आसा. धवसार म्हटल्यार धवी फुल्ल, सुपारी बेडो, बागायत म्हटल्यार कुळागर, ल्हान हाका दुसरो उतर म्हटल्यार माणकुले आनी रगडो हाका दुसरो उतर आसा घाटणो. Students, like, share, subscribe Excel Tuition Goa Board for more such videos. आता पळोवया फ्लो चार्ट तयार करात. सकयल फिरते चाक दिला, त्या चाकात मडकुलेच्या प्रक्रियेचो आर्तो परतो क्रम दिला, तो तुम्ही क्रमान बरयात. तर हांगा आमकां 9 वाक्य दिला जी शफल्ड आसा. वयर सकयल अशी आरती परती बरयल्ली आसा ती आमकां एका क्रमान बरोवपाची आसा. जशी मडकेची घडवणूक जाता, मडकी तयार करता, त्या प्रमाण आमकां हे सगळे सेंटेन्सीस वी हॅव टू अरेंज इन ऑर्डर. पयले आसा मडकी सुकल्या उपरांत ती आव्यान भाजपाक घालप. दुसरो आसा चाकावेली मडकी वेगळावपाक सुताचो वापर. तिसरें वाक्य आसा गुळ्याक मडकेचो आकार येय मेरेन घुंवडावप. चौथे वाक्य आसा आंगठ्याच्या आदारान मातयेच्या गुळ्याक कोनाचो आकार. पांचवे आसा सकाळच्या वतान मडकी सुकोवंक दवरप. सवे वाक्य आसा मडकी सुकल्या उपरांत तिका माती लावन ल्हव ल्हव पेटप. मडकी चाकावेल्यान काडल्या उपरांत ती सुकत दवरप. नेक्स्ट आसा ते चाकाचेर मातयेचो गुळो. आनी लास्ट वाक्य आसा मडकी बरी भाजल्या उपरांत ती वापरपाक तयार जाता. वयर दिल्ली वाक्य आमी आतां एका क्रमान बरोवयात. पयले आसा ते चाकाचेर मातयेचो गुळो दवरप. दुसरे आंगठ्याच्या आदारान मातयेच्या गुळ्याक कोनाचो आकार दिवप. तिसरे आसा गुळ्याक मातयेचो आकार येय मेरेन घुंवडावप. चौथे आसा चाकावेली मडकी वेगळावपाक सुताचो वापर करप. पांचवे आसा मडकी चाकावेल्यान काडल्या उपरांत ती सुकत दवरप. सवे वाक्य आसा सकाळच्या वतांत मडकी सुकोवंक दवरप. सातवे आसा मडकी सुकल्या उपरांत तिका माती लावन ल्हव ल्हव पेटप. आठवे वाक्य आसा मडकी सुकल्या उपरांत ती आव्यात भाजपाक घालप. आनी लास्ट निमणें वाक्य आसा मडकी बरी भाजल्या उपरांत ती वापरपाक तयार जाता. हे आमी क्रमान बरयल्यात वाक्या. तर ही जाली एक्सरसाइज. भुरग्यांनो, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार तुमच्या फ्रेंड्सांक जरूर शेअर करा. लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. थँक्स फॉर वॉचिंग. धन्यवाद.